येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींची 154वी जयंती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन राजघाटार ओपली आर्गां. चुकीच्या मनशांक भरून बसयल्यात रस्तो विभागात, म्हणून पडल्या गोंयच्या रस्त्यांक पाड. काँग्रेसीच्या कार्लोस फरेराचो सरकाराचेर फारपेट. गोंय पावला ग्रीन अलर्टात, अजून एक घसघसून पडटलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आज 2 ऑक्टोबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींची जयंती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 154व्या जयंती निमतान दिल्लीच्या राजघाटाचेर महात्मा गांधीजींक आर्गां ओपली. पळयात ते खीण. गांधीजीचो पुराय संवसाराचेर प्रभाव आसा. गांधीजीचे विचार मनीसजातीक एकचार आनी करुणेची भावना फुडें व्हरपाक प्रेरणा दितात. अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोशल मीडियाचेर महात्मा गांधीजींक श्रद्धांजली दिली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है. पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मेन प्यासे, पानी में मेन प्यासे, जल थल सागर पूर रहा है, भटकत रहे उदासी, जल थल सागर पूर रहा है, भटकत फिर उदासी. कहे कबीर सुनो वही साधो, कहे कबीर सुनो वही साधो, सहज मिले अविनाशी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मुझ सुनी सुनी आवे हासी रे, पानी में मीन पियासी. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाणें राजघाटाचेर वचून आर्गां ओपली. महात्मा गांधी हे फकत एक व्यक्ती न्हय, तर एक कल्पना, एक विचारसरणी आनी आमच्या महान राष्ट्राची नैतिकताय. अशा उतरांनी ताणें गांधीजीची व्हडविकाय सांगली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानय महात्मा गांधी हांचे 154वे जयंती निमतान तांकां आर्गां ओपली. आम्ही पळयता सातत्यात महात्मा गांधीजी स्वभाषा स्वसंस्कृती स्वदेश हाच्याबद्दल स्वतंत्रपूर्व काळात तांची ही विचारधारा आशिल्ली आणि त्याच विचारधारेक लागून ते फक्त भारत देशात नाही तर पुराय जगभर ते प्रसिद्ध झाले. स्वतःची भाषा, स्वतःची संस्कृती, स्वतःचो देश हाचे अस्तित्व टिकून दवरपा खातीर सातत्यात ते वावुरले आणि लोकांमध्ये लोकप्रिय झाले. आणि ताची प्रचिती जर आमकां केन्ना येयली आसत जाल्यार आमी पळयता की ह्या आझादी का अमृत काळात जेन्ना आमी G20 प्रेसिडेन्सी हांगासर आयोजन जाले, त्या G20 प्रेसिडेन्सीन 20 कंट्रीचे जे हेड्स, प्रेसिडेंट, व्हायस प्रेसिडेंट्स, बाकीचे सगळे जे हांगासर आयिल्ले महात्मा गांधीजींक आदरांजली दिवपा खातीर महात्मा गांधीच्या समाधी स्थळाचेर ह्या सगळ्यांनी वचून महात्मा गांधीजींक एकाच बरोबर आदरांजली दिली, श्रद्धांजली दिली. तो क्षण प्रत्येक भारतीया खातीर गौरवाचो आशिल्लो. निश्चित रित्या परत एकदा म्हणजे महात्मा गांधीची जगभर आशिल्ली प्रसिद्धी हातूंतल्यान आनी एकदा सिद्ध जाता. त्या खातीर परत एकदा महात्मा गांधीजींक तांच्यांनी केल्ले महान कार्याच्या बद्दल आज हांव आदरांजली दिता. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी.
ढवळी फार्मागुडयेचो बायपास बऱ्याच तेंपा सावन वादत सापडला. ह्या बायपासार व्हडले ट्रक पार्क केल्ल्यान धोक्याचे जावन रावल्ले. पूण आतां पंचायतीन फुडाकार घेवन ह्या मार्गार नो पार्किंगचे तकटे उबे केल्यात. पंचायतीन फॉलोअपय करचो थळाव्यांनी अपेक्षा दवरल्यात. पळयात कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट. आमी आसात ते आतां हायवेचेर जे बायपास जो आसा फर्मागुडी टू धवळे आनी हांगा धुमऱ्यात म्हणटात, हांगा ज्यो पार्किंग आसा ट्रक पार्किंग हांगा करतात, ताका लागून आज पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेवन आनी ताणें नो पार्किंग बोर्ड लायिल्ले आसा की हांगा गाडी ज्यो आहा त्यो पार्किंग करच्यो न्हय म्हणून. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता, कित्याक सगळे सायडीन लोक घर रावतात, लोक वयर रस्त्यार येतात, ताका लागून एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आसा आनी हांगा एक्सिडेंट जाताय बीन. ताका लागून GOA365 हाजेर न्यूज कितले पडून हाडलेले आनी हाजेर आज इफेक्ट म्हणून इम्पॅक्ट म्हणून हांवें आज पंचायतीन हांगा बोर्ड लायिल्ले आसा की नो पार्किंग. आतां पळोवया की नो पार्किंग लायल्यार ट्रक पार्किंग करतले काय ना, हाजेर एक क्वेश्चन म्हाका, कित्याक हेजो फॉलोअप पंचायतीन करपाचो, पंचायत कितले करतली ती पळोवया. वाडाक आमी सगळीं आसा जमलेलीं आनी हांगसर आमी आतां नो पार्किंग बोर्ड लायलो आसा. हेजें कारण म्हटल्यार प्रत्येक फावटी पेपराचेर जावं मिडियाचेर न्यूज येताली की हांगासर कोण कांयच कारवाई करिना म्हणून. पूण फाटल्या 5 वर्सां हांव पंचायती आशिल्ले तेन्ना सुद्दां आमी नोटीसी बी सगळें काडलेले, पूण हांगासर आमी नोटीसीन वताले पूण आमकां परत रिप्लाय कांय मेळनाशिल्लो. आनी आतांय बी आमी जाले 2 वर्सां 1.5 वर्सां हेंच आयकता की हांगा आमी कोण कांयच पळयना आशिल्लो. आतां आमचो डेप्युटी सरपंच आसा तो ताजो भाव विशांत हांगासर तेंचे सदांच आसता ट्रकवाल्यांक तुमी उठयताले करताले, पूण ते कोण आयकना. पूण आयज आमी हो एक बोर्ड लायलो आसा, कित्याक हो तरी बोर्ड वाचून तरी ते आपल्या वाटेन सरळ वचूं अशें म्हणून, नाजाल्यार हेजे फुडें आमी कडक कारवाई करतली अशें आमी आयज सामकें सगळ्यांक ठरयिल्लें आसा. आज तुमी कितले बोर्ड लायल्यात पंचायतीन आनी खंय खंय लायल्यात? आज आमी पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन बोर्ड लायल्या आनी बोर्ड हे प्रत्येक करवाचेर लायल्या. कारण सारके एबाजली ते ट्रक पार्क केले वता आनी इट इज व्हेरी डेंजरस टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल. सो दॅट सगळे करवाचेर प्रत्येक हे बोर्ड लायले आसा आमी आनी हेजो फॉलोअप घेवन आमी जाता तितले ट्रक बंद करतले आनी आमकां ते हांगा राविल्ले ना. आतां ट्रान्सपोर्टवाले जेंकां पार्किंग ना तेणी एक्चुअली ट्रान्सपोर्ट ऑफिस बंद करता. ट्राफिक तांकां पार्किंग तर दिवपा जाय न्ही, खंय तरी एक पार्किंग दिवपा जाय. जाग्यार बाबा पार्किंग आसा त्या जाग्यार पळोवन तेणी ते तशी ऑफिसार घेवपाक तशी मेळटा तशी घेवन लोकांच्या जिवाचेर उटिल्ल्या सारके रावून हे आपणालो धंदो चलयतात. हे टोटली खंयच्याय परिस्थितीन पार्किंग हें आमी बंद करता. अशें लायनीन लावता हांगासर की कोणाक गाडयो काडूंकूच मेळना अशें आनी इतलें डेंजर आसता की एक सांगपाचें म्हणजे थंय सकयल एक एंट्री आहा भितर आसता इंटरनल रोड, थंयच्यान वयर येवपाक आमकां रस्तो येयलो अशें कळना. आनी अशें कितलेशे फावटी जाल्लें आसा की थंय सडनली गाडी फुडें जाता आनी हो फुडें वयता. एक्सिडंट जावपाचे बऱ्यापैकी चान्सीस आसा, भरपूर चान्सीस आसा थंय आनी ते अवॉयड जावंक जाय. पूण हेज्या पयलीं आमी जशें आतां सरपंचान सांगलें तशें आमी सुद्दां आमच्या हेज्या तर्फे आमी सुद्दां पुलिसा कडेन म्हणजे ट्रॅफिक पुलिसा कडेन वचून ताका आपोवन हांगासर ताका सगळें सांगलें. इवन ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाक आमी मेळ्ळ्यात आनी ताका सगळें सांगून सुद्दां आमी बऱ्यापैकी मुवमेंट केल्लो. त्या मुवमेंटा उपरांत आमकां थोडोसो फायदो जाल्लो ना असो ना. पूण आतां परत पळयलें जाल्यार सगळे कडेन गाडयो लागलेले आसता. रोडार वयर सरतना जर गाडी दोनूय सायडीन लागली जाल्यार तुका व्यू मेळना फुडें आनी सडनली जर वयर सरलो जाल्यार एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसता. आयज जे पंचायतीन केलां तें खरेंच बरें कार्य आहा, कित्याक तेणी करूंक जाय आनी हेजो फॉलोअप जो इम्पॉर्टंट. आमी बोर्ड लायले आनी गेले जाल्यार कामां जायना. बोर्ड लायल्या पयलीं फॉलोअप म्हणटा तो आमी आनी पंचायतीचो करूंक जाय टायम टू टायम. GOA365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिरसयच्या MRF प्लांटाक शिरसयकारांनी ठाम विरोधच चलयला. पंचायतीन ग्रामस्थांक सहकार्य दिवपाचें कबूल केलां. ते खातीर स्पेशल ग्रामसभा घेवपाचें निश्चित केलां. 2 ऑक्टोबराक शांततायेन जाल्ल्या संघर्शाचो हो एक नियाळ. शिरसयच्या MRF प्लांटाचो विशय तापत चल्ला. पत्रव्यवहार करून जाले, पंचायतीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. शिरसय वाठारांत हो प्लांट नाका अशें थळाव्यांनी मागलेलेय बी. पूण हो प्लांट आडावपाचे नदरेन पंचायतीन कसली पावलां उबारल्यात ते जाणा जावन घेवपाक गांववाले 2 ऑक्टोबराक पंचायतीत जाप मागपाक आयले. आदी आयकुया थळावो पंच वांगडी आनी ग्रामसंस्थेचे आर्ग्युमेंट्स.
गव्हर्मेंट डिमार्केशन करता गव्हर्मेंट डिमार्केशन प्रोसेस करपाक आमी करूंक शकना तेंच्यांनी दिवपाक जाय कंप्लेनीन न्हू ती आयज कंप्लेनीन दिवंक ना हांवें तेंचे कडेन प्रत्यक्ष हेमंत सुद्दां उलयलो तेंचे कडेन सगळे कडेन उलयलो अरे बाबा कंप्लेनीक दिवपाक लाय मरे कंप्लेन म्हणून ती अजूनय दिवंक ना तेका प्रोसेस आहा हांवें तुमकां सांगलें म्हाका 2 दीस टायम दियात आमी काम स्टॉप करया म्हणून सांगलें मरे मिटिंगेन हांवें तुमकां तुमी सांगलें ना आमदारा कडेन आमी पयलीं वयता म्हणून आमदारान कितें केलें आमकां कांय खबरूच ना कांयच जावपूच नाका आमी म्हणटा हांवूय म्हणटा की बाबा आयकून घे तुका खबर आसा की हांगा पंच मेंबर आमी हांव आनी हो दोगूय ऑपोजिशनान आमकां काय खबर आसा हांगा आयज हो व्हॅल्युएशन प्रोग्राम सुद्दां आमकां पयलीं सांगूंक ना हे डिस्कस करून व्हॅल्युएशन प्रोग्राम केला करूंक ना संसोडा मरे एके रातीन जालना संसोडा एके रातीन जालना संसोडा ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम डम 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 करून संसोडा जालो तुका ही म्हापसा दत्तावाडी वय ती हे पळय आसागांव विलेजीक त्रास सांग लागलो कितें डम करूंक लागले थंय एक लक्षान धरपाचें सरकाराच्यो कसल्योय स्किमी कसली फॅसिलिटी फुडें मेंटेन जायना हो आजपर्यंत अनुभव तुमच्या नजरे घडून येता हांव ते पळोवंक गेलो ते कितें करतात आनी जनेलां बंद केली आता बरें खूब भायर खूब भायर चलता मरे कितें आता बरें येतात तुम्ही कोण न्हय ना तुम्ही भायर हाडा लोकांक दाखय आमी सगळ्या भितर येवं आणि आता ऐकात मनोज हळदणकारान सुटावो करून सांगिल्लो विशय आणि स्पेशल ग्रामसभा घेवपाचे सरपंच दया फडतेन दिल्ले उतर. दुसरी गजाल की आमी ऑथॉरिटी आता पंचायती बरोबर आमी रावूंक ना ऑल टुगेदर आमी सगळ्या ऑथॉरिटींक तुमकां सांगपाक सोदता की आमी टोटल 11 ऑथॉरिटीजांक आमी ह्या कंप्लेनीची ह्या आमचे रिप्रेझेंटेशन अलॉंग विथ द आमचे जे मेंबर्स आसा सगळे विलेजेस आसा जवळ 300 350 400 लोक आसात पळय त्यांच्यानी सिग्नेचरीज करून सीएमओक पावयल्ले आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा पळय तांकां पावयल्ले आसा पोल्युशन बोर्डाक पावयल्ले आसा सगळे आमी जागृत सिरसेकारचो एकवट आणि आमचे विलेजर्स यांच्या तर्फे हे रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी पावयल्ले आसा. आमच्या गांवान एक अस्नोडची पंचायत जी आसा पळय ती आमच्या गांवाच्या बॉर्डरीचेर MRF शेड बांदता. आता MRF शेड म्हणजे कितें हे तर सगळ्यांक खबर आसा ते गार्बेजचे कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातले पळय ते सगळ्यांक खबर आसा. समज जर अस्नोडा पंचायत जर एग्री जायना जाल्यार आमकां एक डिसिजन घेवचें पडटलें एक स्टेप घेवचो पडटलो. तो मागीर स्टेप कसलो जावं शकता तो आमी फोर्सफुली बंद करतले जावं उपोशणाक बसतले. ह्या स्टँडाक आमी जेन्ना स्टँड घेतले तेन्ना आमच्या बरोबर ही आमची पंचायत बॉडी आमची पंचायत मेंबर्स आमची पंचायत सिरसाई पंचायत आमच्या बरोबर आसतली काय ना हो आमकां चवथो क्वेश्चन आमकां जाय आसलो पळय तो आमकां एश्युरन्स स्पेशल ग्रामसभा एक ठेवून लायली ती आमी येतली बेगीतल्या बेगीन आमी ट्राय करतली. सगळे अजून कोमली जातीन आमकां लेटर दिवना म्हणून आमी रावली. परत व्हिडिओ बायोडायव्हर्सिटी आमी अजून लेटरां येवंक ना म्हणून आमी रावल्या. ह्या फुडें आमी लेटरां येयली काय आमी भितर घेतली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि संगीता ओली. हळदणचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस आल्वारीस फरेरान गोंयच्या रस्त्यांक घेवन एके फामाद म्हणीची याद करून दिल्या. जेनू काम तेनू ठाय बिजा करेसो गोता खाय. नाका त्या मनशांक रस्तो विभागात व्हरून बसयल्यात म्हणून गोंयच्या रस्त्यांक पाड पडल्या. आयकात ॲडव्होकेट फरेराक. 2 ऑक्टोबरा दिसा काँग्रेसीन व्हडा शांतिकायेन भाजपा सरकाराचेर हल्लाबोल केलो. गोंयच्या रस्त्यांक कित्याक पाड पडल्यात ते सांगताना काँग्रेसीचो हळदोनचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फेरेरान मुदयेर थीक देख दिली. तो म्हणटा गोल बुरकात स्क्वेअर नट घालपाचो यत्न गोंय सरकारान केला. IT वाल्यांक रस्तो विभागात हाडून बसयल्यात देखून रस्त्यांची दशा जाल्या. आयकात ॲडव्होकेट फेरेराक. It is not now. तुम्ही पळयला आसतले लास्ट इयर it might have been looking a little funny that I was telling last year roads are not good. Roads are very badly designed. These are not road engineers. And I will tell you one more thing which I have come to know. Even in PWD, they have recruited people with IT who are sitting to do roads. What kind of knowledge will they have? IT people. So you can understand why we are having problems of these roads. You persons who are good for roads should be kept in the road department. Who are good in building should be kept in building departments. So this way there are different water, they will be able to handle the water issues and they know everything from the pipeline to the water flow, the pressures, everything they will know. But when you try to put one into the other, that kind is not like it's like putting a square nut in a round hole. So it doesn't fit. So just because somebody is a graduate
it doesn't mean that he fits. Keep him in the IT line, but don't give him duties of roads or other things which are not his cup of tea or what he is qualified for. फाटल्या कांय दिसात झाडां पडून अपघातात येरादारीची गचमुड्डी जाल्ली, गाडयांचेय लुकसाण जालें. गोंयभर अश्यो घडणुको घडल्यो. ते विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नांक ताणें डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनाकच जबाबदार धरले. पळयात. Blame the district administration on this because it is a duty of the disaster management teams not simply to have meetings in their cabins and offices and make action plan, but they should execute it. Action plan they will identify trees which need to be cut, trees which are precariously and dangerously hanging over the roads, over wires, electricity wires pasun podtat आणि लोक काडकाम पडटा. सडनली लोक मागीर बोवाड करतात, लायट ना, लायट गेले, मागीर 3-4 वर्सां 5 वर्सां लोक लागता, राती पडल्यात. We are trying to blame the electricity department. Please understand, the electricity linesman is working in very heavy rains, very bad weather conditions. We don't think of them. They are also human beings like us. We should think of them. All night they are on duty, morning also again the light fails because of problems like this. And I blame the administration for being lethargic. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी संगीता ओली. 2 ऑक्टोबर 2023 हो महात्मा गांधीजींचो 154वा जल्मदीस. पुराय देशात विविध कार्यावळी सयत गांधी जयंती मनयली. नुवे पंचायतीन ह्या निमतान खाशेली ग्रामसभा घेतली. पळयात. नुवे ग्रामसभेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी इस्रोक चंद्रयान 3 मिशनाच्या यशस्वी मिशनांक परबी दिवपी थाराव समत केलो. नारी शक्ती वंदन कायदो समत करून लोकसभा आनी राज्य विधानसभांनी 33% बायलांचे आरक्षणाची वाट मेकळी केल्ल्या खातीर ताणें प्रधानमंत्री मोदीचे उपकार मानले. To mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, more popularly known as Mahatma Gandhi, today we had a special Gram Sabha which was being organized in our Panchayat complex. The main agenda for today's Gram Sabha was that we had to take a resolution thanking the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji and his team of ISRO for the successful execution of Chandrayaan 3 mission. Besides that, during our Gram Sabha, we also thanked the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for passing the 33% reservation for women in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly elections. We also had a letter from the Minister of Agriculture, Shri Ravi Naik, regarding taking up issues regarding the agricultural policy. We had a minimum quorum this time for the special Gram Sabha as usual, and there were certain suggestions which were being made for the agricultural policy. And however, these suggestions will be pinned down and sent to the Minister. And the meeting ended with us hearing to the live interaction of the Chief Minister of Goa. गांधी जयंती आनी शास्त्री जयंती निमतान गोमंतक राष्ट्र भास विद्यालयान सावड्डेच्या श्री शारदा शाळेच्या जोड पालवान निबंध लेखन आनी कथा सांगपाच्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो. ह्या संदर्भात शिक्षकांचोय भोवमान केलो. आज गांधी जी के जन्मदिन पर सहयोग की बात यह है कि अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है. शास्त्री जी असल में गांधी जी के परम शिष्य थे. गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय शास्त्री जी ने 16 वर्ष के आयु में पढ़ाई छोड़कर उनको सहयोग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने उनको सहभाग दिया. दोनों नेताओं ने आजादी के लड़ाई में सर्वस्व न्यौछावर किया और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, प्रहार सावड्डेकार, मनीष परब आनी निखिल जल्मी. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बाणावलेच्या दांडो खेळा मळार युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीन GA 3रे व्हिजन लीग मॅचीत कोलवाच्या सेंट अँथनी क्लबाचेर 8-1 अशें जैत जोडलें.
सेरावलेचो डिक्सन रोगावटोन हॅट्रिक करून पंगडाचो शेक गाजयलो. खेळाचो किक सुरू जालो आणि 9व्या मिनिटार सेंट अँथनीन सुरवेक आघाडी घेतली, पण सेरावलेन आल्डेनाच्या गोलान बरोबरी करून खेळाची गती बदलली. पहिल्या अर्धाचे निमणेकडेन सेरावलेन 3 विरोधात 1 अशी आघाडी घेतली. सेरावलेन आपली गती चालू दवरली आणि निमण्या अर्धात 5 गोल करून एकेवटेन जैत मेळयले. सेंट अँथनीन सुरवेक फुडाकार घेतलो, तरी सेरावलेचे आक्रमणही खर असले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आनी मनीषा जाधव. पावस बरोच झडलो, वारोय घोळ्ळो. गोंय आतां ग्रीन अलर्टात पावला, तरीकय लोकांक सादुरतायची शिटकावणी आसाच. पावस अजूनय घसघसून पडूं येता, हवामान विभागाचो अदमास. सोमारचे हवामान तशें दमट असले. दिसभर पावस पडलो, रातच्या वेळारय शिरशिरतलो. चडांत चड 30 डिग्री तापमानाची नोंद जाली. IMDन मंगळारा पावसाचो अदमास उक्तायला, पूण हवामानाचो अलर्ट जारी करूंक ना. वीज आनी वाऱ्याच्या सांगातान पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी गरजेची जतनाय बाळगुची. तापमान 30 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 8 ऑक्टोबरा मेरेन पावस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. फुडले कांय दीस वलेच. मंगळारचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.